दिवचल मालांतल्या वाटादेव वाठारांत लोकवस्ती लागीं गव्यांनी दुमशेणां घालपाक सुरवात केल्या। रातच्या वेळार वाठारांतल्या कांय कुळाघरांनी घुसून ह्या गव्यांनी केळी आनी माडयांची नासधूस सुरू केल्या। एका बागायतदाराचेर दुरीगूय मोडला। बागायतींनी भोंवतना गव्यांची पावलटय दिश्टी पडटा। लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळा। 7 ते 8 गव्यांचो कळप आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या। फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान हे गवे वाटादेव वाठारांत भोंवतना नदरेक पडला अशें कांय लोकांचें म्हणणें। रान खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्या सारके सुरक्षीत सुवातेचेर सोडचे अशी मागणी एका बागायतदार महेश मरये हाणें केला। जवळ 2 वीक तरी झाले चालू आसा। 2 वीक जावन गेले आणि ग्रुपान येता ते एकटे दुकटे नासता। बरो व्हडलो ग्रुप आसता, तितून 2-3 त्यांची रेडे कितें आसा आणि ताका लागून मातशे लोकूय भियेता। म्हणजे ते मदीं एक कोण सांगतालो त्याच्या रेड्या कडेन पळयलें की ते मातशे एग्रेसीव जाताले म्हणून। हो मेन रिस्क आसा। म्हणजे हे मनीस रावता थंयसर येवचे न्हू हे एका लागून मेन। बाकी ना जाल्यार आमचे दूर थंय न्हंयचे थंय भाट आसा थंय बीन ते येताच काय, पूण आमकां तशी त्याची हें ना, प्रॉब्लेम ना। पूण ह्या आतां हे सामके घराचे लागीं भोंवपाक लागले म्हणून चड रिस्क अशी कळ्ळें। येयल्या ते थोडी झाडां बीन नासधूस केल्या, तशें व्हडलें नुकसान अजून तरी करूंक ना। पूण फुडें कितें फ्युचरान जावचें न्हू म्हणून गव्हर्मेंटान कितें तरी हेचेर एक्शन घेवंक जाय आनी तांकां व्हरोन खंय तरी अशें वाळपय बीन ते सायडीन जे हें आसा बोंडला अभयारण्य बीन जे म्हणजे प्रोटेक्टेड झोन जो आसा थंयसर बीन खंय व्हरोन सोडूं शकता जाल्यार बेस्ट जातलें। ह्या इतल्या वर्सान हांगासर गोंय रेडे हांगासर घुसलेले आमकां खबर ना, आसूंक ना। ह्या एरियान फर्स्ट टायम उमरे म्हणून आमचो भाव आसा, तेची कंपाऊंड वॉल बीन बरीच सामकी उडून उडकी मारून येयल्या सकयल। म्हणजे बरी स्ट्रॉंग कंपाऊंड वॉल, अशी बेश्टी सादी न्हू, बरी स्ट्रॉंग असलेली, मनशाक सुद्दां इजिली हे जावची ना की कांयच न्हू कशी उडयल्या, मोडून उडयल्या आनी येयले एरियान पावले म्हणून।